दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक आणि अभिमानी विनोद गंगोळीचो प्रणाम आणि नमस्कार. मोगाच्यानो एक विशेष कार्यक्रम आज आम्ही तुमच्या मुखार सादर करता आणि आम्ही समेस्त चिंतनातले बरी एक दोन संस्कृतीचे संमेलन हांगासर तुमच्या मुखार आम्ही सादर करूंक आयते जाल्या. वय कारवारची कोंकणी संस्कृती आणि मंगळूरची कोंकणी संस्कृती आज सांगाता मेळ्ळ्या. या विशिष्ट कार्यक्रमांत आज आमचे संगी हांगासर आसात मानेस्त बी विल्सन आणि मानेस्तीन दीपिका विल्सन. नावार्दीक कलाकार आणि नावार्दीक जर्नलिस्ट आज दिव्यवाणी लाईव्ह या आमच्या दफ्तराक आमचे संगी तांचो थोडो वेळ खर्चूंक आमचे संगी ते हांगासर हाजीर आसात. येदोळच हांवें सांगलें बाब विल्सन आणि मानेस्तीन दीपिका. बाब विल्सन आणि मानेस्तीन दीपिका तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लाईव्ह तर्फेन मोगाचो स्वागत. वांकड्या गिटाद्वारी नीट संदेश. परत हांव सांगता, वांकड्या गिटाद्वारी नीट संदेश. वय हें जावन आसा एक ध्येय वाक्य एका कार्टुनिस्टाचे या एका व्यंग्यचित्रकाराचे. आनी आमच्या समाजींत बोटांनी मेजेत जाल्ले तितले व्यंग्यचित्रकार आसात, भारी उण्यांत म्हणयंत. तांचे पैकी प्रमुख एकलो जावन आसा मानेस्त बी विल्सन कारवार. मोगाच्यानो आज तांचे संगी आमकां हांगासर सांगात दिवंक आसात तांच्या मोगाची पतीण आनी ती एक जर्नलिस्ट या पत्रकर्ते म्हण आमी सांगता. संयुक्त कर्नाटका आनी तशेंच टायम्स ऑफ इंडिया या पत्रांद्वारे तिणें जाय तितलो वावर तिणें समर्पिला. आज या कार्यक्रमाक आमच्या संगी एक थोडोसो वेळ एक वर्त्या संतोषान खर्चूंक आमकां ही वर्तो संतोष. पयल्यान पयलें बाब विल्सन आनी दीपिका तुमकां परत या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत हांव आशेता. आमचे वीक्षक वर्त्या उमेदीन राखून आसात. आज एक विशेष पती पतीण सांगाता मेळ्ळ्यात. एक जर्नलिस्ट आणि एक कार्टुनिस्ट. एक कार्टुनिस्ट आणि एक जर्नलिस्ट हांचें सहमिलन पळोवंक मेळचें भारी अप्रूप. पयल्यान पयलें हांवें सांगचें जाल्यार तुमकां एक सवाल विचारूंक म्हाका मस्त खुशी जाता. कितल्या वर्सां सावन तुमी तुमच्या शेतांत सेवा दिवन आसात? पयलें सवाल तुमकां विल्सन भाव. हांव स्कुलाक वयतानाच म्हाका आर्टा भितर ड्रॉइंग करचे भितर म्हाका इंट्रस्ट आसलें. सो हांव स्कूल वयताना म्हाका ड्रॉइंग टिचर म्हाजे कडच्यान पोस्टर्स बॅनर्स क्लॉथाचेर बरोवन बॅनर्स आनी सगळें बरोवन घेताले. तशें दीस पासार जाता म्हाका न्यूज पेपराचेर कार्टून्स दिसतात. कार्टून दिसतना हांवें वचून घेवन म्हागेले ड्रॉइंग टिचरा विचारलें ही कार्टून्स कोण बरयतात, न्यूज पेपराक कार्टून कोण बरयतात. मागीर मास्तर सांगूंक लागलो तुमगेले भशेन आर्टिस्ट बरयतात हे. तसो जाल्यार म्हाका बी शिकय हांवें म्हूण ताका रिक्वेस्ट केल्लो. तो सांगलो म्हाका कांय कळना हेजें, पूण म्हागेले एक फ्रेंड आसा एकनाथ बोंगाळे हिरेकरूर धारवाड डिस्ट्रिक्टाक. तेका जाल्यार हांव तुका एड्रेस दिता म्हणून ताणें म्हाका एड्रेस दिलो. तेन्ना आमगेले टायमार 15 पयशाचे पोस्ट कार्ड चलताले. सो हांव त्या पोस्ट कार्डार बरोवन घेवन ताका बरयता. आनी तेणें म्हाका पोस्टाचे मुखांतर म्हाका सगळें कशें कार्टून बरयतात, कशें पब्लीश करतात, कितें मटेरियल यूज करतात आनी सगळी म्हायती म्हाका पोस्ट कार्डाचेर तेणें दिता. आनी हांव तेच प्रकार प्रयत्न करून घेवन म्हागेले कार्टून क्षेत्राक हांव पयलें मेट काडटा. तेन्नाच्यान म्हागेली जर्नी स्टार्ट एट द एज ऑफ म्हणत 14-15 वर्सां म्हणत. सो हांव तेन्ना हार्डली SLC PUCत स्टडी करना आसलें तेन्ना म्हागेलें पयलें कार्टून पब्लीश जाता न्यूज पेपरांत. मोगाच्या वीक्षकांनो आमकां दिसता की वर्तो संतोष आज विल्सन आनी दीपिका आमच्या संगी आसात. ताच्या थावनूच हे कार्यक्रम आरंभ केले. पूण ताच्या विशयांत एक वर्ती परिचय दिवंक म्हाका वर्तो संतोष. पयल्या सुवातेर हांवें ताची वळख करून दिवची जाल्यार बाब विल्सन तो B.Com ताचे शिकप ताणें शिकला आनी तशेंच कंप्युटरांत ताचें शिकप ताणें मुंदरशिला आनी केंद्र सरकाराच्या कैगा अणू त्या विभागांत तो एक सिनियर अकाउंटंट जावन तो ताचो वावर दिवन आसा. आनी विशेष रितीर ताची कला जावन आसा व्यंग्यचित्र रचन करचें आनी ताची देणी जावन आसा तर नाटकांत अभिनय करचे. सादारण एक 10,000 वर्णी चड व्यंग्यचित्र ताणें रचन केल्यात आनी तशेंच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पत्रिकांनी आनी तांच्या पत्रांनी ती विविध पत्रांनी तांचें प्रकाशन जालां.
आनी तशेंच एक विशेष रितीर चुटी विल्मा म्हूण सांगलें भुरग्यांचे एक धाकटें कार्टुनाची एक सरणी म्हूण आमी सांगता तें कारवारच्या पेपरार ताणें आरंभ केल्लें एका पत्र्यांत 5 वर्सां पर्यंत भारी लोकां मोगाळ जावन तें यशस्वी जालां म्हूण आमकां खबर मेळ्ळ्या आनी तशेंच आकाशवाणी कारवार आनी धारवाड हाच्या ह्या संस्थांनी आनी तशेंच कारवार आनी आकाशवाणी धारवाड आनी तांकां तांचें संदर्शन प्रसार केलां आनी विविध कार्यक्रमां तांणी प्रसार केल्यात दूरदर्शनाच्या डी चंदना हाच्या बेळगू कार्यक्रमांतय हाचो अनुभव तांणी लोकां मुखार प्रसार केला आनी सांगचें जाल्यार ह्या एका व्यक्तीक जायतितल्यो प्रशस्ती सोदून आयल्यात कर्नाटक तिलका डॉक्टर B.R. आंबेडकर प्रशस्ती आनी तशेंच सबार प्रशस्ती ह्या बाब विल्सनान ताणें जोडल्यात आनी ताका मस्त भुरग्यांची व्यंग्यचित्र तरबेती शिबिरांत ताणें ताचो मोठो वावर दिला विल्सन बाब तुमच्या प्रशस्ती विशयांत आनी तुमच्या वावरा विशयांत विविध देशांनी तुमची ते जाल्ली ती विविध देशाच्या पत्रांनी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या पत्रांनी तुमी दिल्ली सेवा आमी आतां हांगासर आमच्या विक्षकांक उल्लेख करून घेवन तांच्याय वळखीची तुमी जाल्यात म्हाका सांगा पयल्या सुवातेर हें व्यंग्यचित्र रचने करचे विशयांत तुमकां प्रेरण खंयतोन मेळ्ळें करेक्ट सांगचें म्हळ्यार हें एक गॉड गिफ्ट म्हणून हांव खंयचें स्कूल आर्ट ड्रॉइंग स्कूल जावं खंयचेंय गेलें ना हें म्हागेलें कला म्हळ्यार बॉर्न कला ही म्हणून गॉड्स गिफ्ट म्हणून सो हांवें तें गॉड गिफ्ट हांवें बऱ्या रितीन यूज करून घेवंक जाय 4 लोकांक कळोवंक जाय 4 लोकांक प्रसार करूंक जाय म्हणलें म्हागेलो एक उद्देश आसलो आनी हांवें जिवना भितर एक कितें ना कितें करता बरें जॉब करचें आनी रिटायर्ड जावचें तितलेंच म्हागेलें लायफ नासलें आय हॅव टू डू समथींग अदर दॅन म्हणल्यार दुसऱ्याच्यान डिफरंट जावन हांव एक पब्लिका भितर राबूं जाय म्हणलें म्हाका एक उद्देश आसलो ते देखून हांव न्यूजपेपर मिडियांत भाग घेता सो मिडियांत आमकां जास्ती चान्स आसा की आमी थोडेच मोठ्या समयाक जास्तीत जास्त एरियांत जास्तीत जास्त लोकांक आमी पावूंक शकतात आमगेले विचार आमी तेमचे मुखार दवरूंक शकतात ते म्हणल्यार म्हाका इट इज अ व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ द मिडिया आज जावन आसा आज हिंग उलयल्यार तुका सगळे संवसाराक तुगेले विचार तुगेले कला तुका दिवचें एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी एक देवालीची एक देणय मिडियाक हांव एक नमस्कार करता ते मिडिया आमकां देवान फावो केल्ल्या खातीर आनी आमगेले कला तुमचे कडेन आमचे विचार आमचे बरो विचार एक सात्वीक विचार तुमगे कडेन घेवन येवच्याक आमकां एक अवकाश देवान दिल्ल्याक आमी खूब रणीं जावन आसात हय विल्सन म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार हें एक देणें देव हर एकल्याक एक रितीचें देणें दिता आतां हांवें तुमची परिचय लोकांक दाखयली तुमच्या कुशीन बाय दीपिका बोसोन आसा तुमच्या जिणयेची सांगातीण तिच्या विशयांत हांवें सांगच्या बदलाक तुमच्या तोंडांतूनच तांच्या विशयांत एक 4 परिचयात्मक उतरां आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया हांव बॅचलर आसतना म्हागेले फिल्डांत वर्क करचें ते एक म्हागेले लायफ संगातीन म्हाका जाय आशिल्ली सो हांव एक कार्टुनिस्ट जावन एक न्यूजपेपराक काम करतालो सो म्हागेले रुचीक अभिरुचीक तक्कन ते म्हाका एक लायफ पार्टनर ती बी म्हाका क्रिस्तांवचीच जाय आशिल्ली आमचीच जातीची जाय आशिल्ली सो हांवें कर्नाटकाक सोदलें कर्नाटक सोदताना म्हाका नजरेक पडटा बेंगलोरा भितर दीपिका जुलिया मॅनेजर्स काम करनासले एज अ रिपोर्टर सो हांवें ताका कॉन्टेक्ट करता मागीर दोगूय लोकांक आमगेलें फ्रेंडशीप जाता आमी 1997 मेक धर्मस्थळा लागीं बेलतंगडी म्हणल्या गांवाक तेगेल्या गांवाक आमगेलें मॅरेज जाता सो आमी दोगूय बाळ संगती जावन घेवन आमी हे मिडिया क्षेत्रांत कसलें तरी एक बरें साधन करता जायते लोकांक हेंचे भितर हाडका जायते योजनाक आमी हे भितर घालता आनी आमगेले हे प्रसार करता म्हणले एक म्हागेली योजना आसली त्या प्रकार आमकां देवान ऑपॉर्च्युनिटी दिले आमी जायते उचार सगळ्या जिवना उरता अप एंड डाउन्स त्या प्रकार आमगेल्या जिवनांत उचांबळ जाले वयर येयले अप डाऊन जाले बट आमकां देवान आज एका सांगाता आमी आसात आमगेली सिल्वर जुबली मे 8 तारखे बी जाली सो वी हॅव कंप्लिटेड 25 years फ्रुटफूल मॅरेज लायफ ऑल्सो आनी आमी मिडिया क्षेत्रांत बी बरें काम करना आसात जायते लोकांक जायते रितीन आमी हेल्प करना आसात भुरग्यांक शिबीर चलोवन आसात म्हागेले जायते आमगेले टायट शेड्यूल उरता ड्युटी अवर्स रायटींग द कार्टून्स पोयम रायटिंग्स न्यूज मिडिया तुका जायते वावरा मदें बी आमी भुरग्यांक जायते कडच्यान म्हाका कॉल येता कारवार बेलूर शिरसी मंगळूर जायते कडच्यान येता आमी खंयचे बी लीव एडजस्ट करून हांव वचून घेवन तांकां भुरग्यांक शिकयता शिबीर एटेंड करता जायते वावर करना आसा तशेंच चर्चांत जायते क्षेत्रांत मिडिया क्षेत्रांत जावं खंयचे क्षेत्रांत हांव समाज सेवा क्षेत्रांत जावं बी तितूंत हांव एक एक्टीव जावन पात्र म्हाका खुशी आसा देवाले एक सांगात म्हाका मेळची आसा देवाले एक शक्ती मेळची आसा
ते देखून हांव देवा बी अर्घा दिता. वय आतां तुवें सांगलें न्ही की म्हाका इल्लीशी खबर आसा आमची दिपिकाबाई देण्यांचो पुंजो म्हणून, पूण तिच्या एज्युकेशना विशयांत आनी तिच्या विविध देण्या विशयांत आमच्या लोकांक इल्लें कळयशी. दीपिकाबाई ते मंगळुरा भितर मंगळूर युनिवर्सिटी भितर MA इन जर्नलिजम प्लस त्याने मिडिया एडवर्टायझिंग इन मिडिया कितलें केलें सांगते मास्टर्स इन मिडिया एडवर्टायजमेंट ते केला. MA इन जर्नलिजम मंगळूर युनिवर्सिटी करून घेवन ताणें बेंगलोरांत टायम्स ऑफ इंडिया प्लस संयुक्त कर्नाटका भितर जायते वर्सां वावर केल्ले आसा. त्या नंतर ते मॅरेज जावन रिजायन दिवन कैगात येता. कैगाक येयले नंतर इट इज अ वायल्ड जंगल आसलें त्या टायमार 1995-96 त्या टायमार वायल्ड जंगल थिंग कांय मिडियाचे जावं कसले एक सवले बी नासलेले. इट इज व्हेरी इंटरियर एरिया आसले. आज सगळें देवादेन सगळें आसा थिंगा. बट तेन्ना आमी बाय पोस्टच इंटरनेट ना, मिडिया ना, यूट्यूब ना, वॉट्सअप ना, नथींग इज देर. ओन्ली आमकां पोस्ट बाय पोस्ट आमी वावर करता आसले. बेंगलोराक आमी कॉन्टेक्ट दवरता आसले. वीक्स टुगेदर वी हॅव टू वेट फॉर रीच और तेमगे कडच्यान आमकां रिप्लाय येवका, आमगे कडच्यान तेमकां रिप्लाय येवका. आमी एक वार घातले आनी पोस्ट सर्वीस बी नाशिल्ले. फ्लड येता पोस्ट सर्वीस बस बंद जाताले. त्या टायपाक आमी गेले जीवन आशिल्लें. बट आज आमकां आत्तां उलयला आत्तां आमी अमेरिका, लंडन खंय बी विश्वा भितर आमी उलयतात, आमी प्रसार करतात, आमी कार्टून धाडटात. एवरीथींग वी आर डुईंग बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड. थँक्यू टू गॉड. सो मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार 2 तालंताचे व्यक्ती आज आमच्या दिव्यवाणी चॅनलाक तुमचो अनुभव वांटूंक आमच्या सांगात तुमी आसात. परतो संतोष. पूण ह्या वरणी पयलें हांव तुमची आनी दिपिकाबाईची वळख कशी जाली ते मागीर पळोवया आमी. ताचे वरणी पयलें तुमच्या कुटुंबा विशयांत, तुमच्या एज्युकेशना विशयांत, कारवारांत खंय तुमचें कुटुंब, खंय तुमचें एज्युकेशन जालें, तुजी मम्मी डॅडी कुटुंबांत कितले जाण आसले ह्या विशयांत एक मोठो विवर. आमी मम्मी पापाक 3 जाण चरकी भुरगे, 3 बॉय. आमकां भयण ना, आमी 3 चरकी भुरगे भाव. आनी व्हडलो भाव सिजर रॉड्रिगीस तो फूड एंड सिव्हिल डिपार्टमेंटा भितर सिनियर क्लार्क जावन लास्ट इयर तो रिटायर्ड जाता. आनी सेकंड भाव म्हागेलो बॅचलर आसतना तो रोड एक्सिडेंटाक 2001 रोड एक्सिडेंटाक तो बॅचलर आंवकार जावन तो मरण पावता. आनी तिसरो आनी एकदम निमाणो आनी हांव मोगाच जावन आसलो. आनी म्हागेलें नांव B. विल्सन आनी हांव कारवारा भितर म्हागेलें हायस्कूल तशेंच कॉलेज हांव मुगसिता. आनी तशेंच देवादेन म्हाका एक सेंट्रल गव्हर्मेंट एटॉमीक एनर्जी कैगा एटॉमीक एनर्जी डिपार्टमेंटाक म्हाका कॉल येता आनी हांव थिंगा वावर करूंक लागता. तशेंच म्हागेले सायड हॉबीज जावन आसली कार्टून्स, न्यूज पेपर, एक्टींग इन ड्रामा, स्किट्स, मागीर तुगेले शिबीर चलोवचे, हे सगळे म्हागेले सायड बाय सायड चलून आसले. तितल्या भितर मागीर 1997 भितर हांव तुरंत दिपिकाबाई लागीं मॅरेज जाता. ती बी म्हाका साथ दिता, म्हाका बहुत जायत तितले मोटिवेशन दिता. सगळ्याक जास्ती मोटिवेशन म्हागेले मम्मीला जावन आसलें. म्हाजी मम्मी 5 वर्सां पयले ब्लड कॅन्सरान ती ह्या संवसाराक विदाय करता. आनीक ती संवसार सोडून वयताना तेका ब्लडा सकयल म्हागेलें कार्टून आशिल्लें आनी जायते कलेक्शन तेणें करून दवरिल्लें. आनी ती म्हाका एक बरें सपोर्ट करताली आनी तेगेले आशिर्वादान हांव आज कार्टूनिस्ट जावन आसा. जायत विल्सन वय कित्याक म्हणल्यार आवयच्या विशयांत उलयतना आमी सेंटिमेंटल जावचे. वय दिपिकाबाई, आतां तुज्या भुरग्यापणा विशयांत, तुज्या मम्मी डॅडी विशयांत कितें सांगूंक आशें तें? म्हजे एक कुटुंब म्हळ्यार मस्त दुबळे काय पूण मस्त एज्युकेटेड, म्हळ्यार बारीक कश्टांनी आमकां शिकयल्लें. पूण आमकां देवाचें बेसांव म्हळ्यार म्हजी मम्मी डॅडी बिरेंद्र हेगड्याच्या स्कुलांत आशिल्लीं आनी ताच्या धर्मान आमकां घरा भितर मस्त उजवाड जाल्लो. आनी 2 भयण्यो आल्यो म्हज्या डॅडीक. आनी आमच्या एक क्रिस्तांव घराण्याक ताच्या धर्मान आमच्या घरा भितर मस्त उजवाड आयिल्लो. आनी आमी आज एक बऱ्या स्थितीर पावूंक की तो मनीस खाली आमच्या घरांनी आमच्या सगळ्या हळ्ळेन ताणें मस्त एज्युकेशन दिलां. हिंदुआ लोक कांय ताका देव म्हूण मानतात पूण आमी ताका एक बरो एक एज्युकेशनलिस्ट. आमचे थंय मस्त 1000 पैकी भुरगीं शिकोवन बरीं जाल्यांत म्हणून सांगून ह्या वर्सा तो राज्यसभेक एक एलेक्ट जाल्ले दाळ बीन आमचे तसली मस्त लेडीज स्पेशली मस्त खुशी जाल्ली आसा आमकां पुरा. तूं मंगळुरी संस्कृतीचे, कोंकणी संस्कृतीचे, विल्सन कारवार संस्कृतीचो. आतां तुमची वळख एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव. ऑफकोर्स तुमी दोगी माध्यमांतूच आसची मनशां, एक जर्नलिस्ट, एक कार्टुनिस्ट, ते माध्यमाचे दोगी अविभाज्य अंग म्हूण आमी सांगता.
विल्सनाची वळख तुका खंय जाली? म्हजी मम्मी टिचर आसली ती जनार्दन स्कुलांत त्या टायमार काम मेळनासलें आमच्या हडल्यांत शिकपी थोडी मनशां आसलीं आनी म्हजो डॅडी फस्ट कोंबयेचें फार्म चलयतालो पूण तेमी एज्युकेटेड आसलीं कोण काम दिनासलीं अशें म्हूण सांगून मागीर एकड्या कोणेक सांगलें की हांगा 2 क्रिस्तांव लोक आसात शिकले आसात म्हूण मागीर ताणें काम दिल्लें ते टायमार ती बेलतांगडीतून उजरे बसार येताली आनी म्हज्या पाप्पाक बसार वचोंक पयशे ना तो सायकलार येतालो उजरे म्हणसर ते सायकल वचून येतालो त्या टायमार त्या दाडा म्हजी मम्मी स्कुलांतून आयले जाल्यार एक दीस बूक आसा प्रजामाता आनी प्रजामाता कितें म्हळ्यार मम्मी म्हणा लागली हातूं एक भुरग्याचें कार्टून आयलां प्रजामातार हो उत्तर कर्नाटकाचो क्रिस्तांव भुरगो गो पुता म्हणा लागली आनी कार्टून पळयलें हांवें ते टायमार मागीर 2 वर्सांनी तें प्रजामाता बंद पडलें बारी बरें पेपर तें प्रजावाणी बरी मस्त पेजस येताल्यो ताका मागीर तें बंद पडलें. सो तशें विल्सनाचें कार्टून पळयल्ल्यान मागीर तुका विल्सनाक भेटचो अवकाश खंय मेळ्ळो? ते शामराव ಒಟ್ಟು हांव काम करतालें ट्रेनी जावन गेल्लीं संयुक्त कर्नाटका आनी ते टायमार ब्राह्मण ಒಟ್ಟು क्रिस्तांव ग्रूप आमी दोगूच जालीं एक हांव आनी एक जॉन मतायस म्हणून त्या टायमार म्हाका वळख जाली. विल्सन आता दीपिका बाई सांगायला लागले संयुक्त कर्नाटकांत असताना पहिल्यांचं जे कार्टून पळयलें काय पार क्रिस्तांव भुरगो म्हणटाना काय इल्लेशें कोण आमचोच न्हय म्हणलें एक ताच्या मतींत आसलें पूण तुका ती भेटतना खंय संयुक्त कर्नाटकांत भेटले बेंगलोर संयुक्त कर्नाटकाक आमी 1996 भेटले. ओके तुमची भेट जाताना तुका कशें बगलें? ना ते त्या टायमार खूब मॉडर्न जावन आसलें 1996 हांव एकदम हळ्ळी उडका टायप आशिल्लो म्हळ्यार आमगेलो कारवार एकदम रिमोट एरिया टायप त्या टायमार 1990, 92, 93 पूण ते एकदम मॉडर्न आसलें आनी एकदम फास्ट एकदम तेगेलें एज पर द बेंगलोर सिटी प्रकार ते जीवन तेगेलें आसलें म्हणजे एकदम एक्टीव एंड व्हेरी फास्ट दिल्ली उडकी टायप तेगेलें म्हाका एकदम एट्रॅक्ट जालें तेगेलें एकदम तेगेलें कितले तेगेले एक्टिविटीज पळोवन म्हाका एक अजाप जालें एक हुडगी जावन एक ल्हान चेडूं जावन एक युवती जावन एकटेच बेंगलोरा भितर एक वावर करना आसा ते मिडिया फिल्डांत वावर करना म्हाका एकदम खुशी जालें आनी हांव तेका एकदम मागेलें एक काळीज दिल्ल्या भशेन हांवें तेका दिलें आनी हांवें तेका तेच टायमार एक मागेल बाळ संगाती करून घेवची आनी मिडियाच जात तितले आमी साधन करता म्हणून आमगेलें योचन जालें आनी देवान आमकां ते साथ दिलें आज पासून आमी ते वावर करना आसात. पळय कित्याक म्हणून सांगल्यार मिडियान तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात कार्टुनान तुमकां दोगांक सांगाता मेळयलें म्हणून सांगच्यांत कांय दुबाव ना कित्याक म्हळ्यार पयले तुजें कार्टून पळोवन घेवनच वो क्रिस्तांवांत एकलो आसा म्हणून आतां जाली आतां कितले 25 वर्सां जालीं देवान बरें एक काजारी जिवीत दिलां. काजारी जिवीत म्हणटाना वयर सकल अप्स डावन्स राग मोग तें सकट आसचेंच त्या विशयांत आमी उपरांत उलोवया. ह्या तुमच्या काजारी जिवितांत देवान तुमकां बेसांव घालें म्हणून सांगलें आनी तुमकां एक सोबीत एका भुरग्याक दिलें विल्मा म्हणलें एका सोबीत तालंतवंत भुरग्याक दिलें कित्याक म्हळ्यार तें एक यूट्यूबर आनी तशें एक डान्सर विविध शेतांनी ताची ते सेवा दिवन आसा. सो विल्मा ह्या तुमच्या देवान दिल्ल्या काणिका विशयांत तुमी आमकां सांगा. ना आमकां एक धू विल्मा तेगेले ल्हानपणीच्यान ताका जरा हेल्थ प्रॉब्लेम आसले ते देखून ताका जास्ती एज्युकेशन करूं जालें ना म्हळ्यार ताका एक बाय बर्थच ताका जरा प्रॉब्लेम आसलेले आनी डॉक्टरान ताका जास्ती प्रेशर घायनाका म्हणून आमकां एक एडवायस केल्लेले बेबी इज व्हेरी वीक म्हणून आमकां एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी बेबी जालें तेन्ना आमकां सांगलें. सो आमी ताका सेंट्रल स्कुलाक घायले बट आमी ताका जास्ती प्रेशर जावं लागलें अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठूं जाय आशिल्लें आनी स्कुलाक वयचें सो आमी ताका जास्ती प्रेशर केलें ना सो ते जास्ती शिकूंक पावलें ना पूण आज ते तेगेले पांयाचेर रावन तेगेले चॅनल यूट्यूब चॅनल जावं तेगेले अदर एक्टिविटीज जावन ते मस्त बरें वावर करना आसा आनी 4 लोकांक बरें शिकोवन बी आसा. बरें डान्सर म्हणून हांवें आयकलां सो त्या डान्साच्या विशयांत ताका तुमी खंयच्या रितीर तुमी सहकार दिलो आनी खंय खंय ताणें प्रदर्शनां दिल्यात? न्ही ताका म्हाका पळोवन म्हळ्यार हांव जायते TV प्रोग्राम हे नाटक प्रोग्राम बी करतालो मागीर मिडिया रेडिओ प्रोग्राम सो तो हांव ल्हानपणीच्यान ताका पळयल्ले आसले सो ताका कॅमेरा फेस करचे जावं पब्लिका भितर प्रोग्राम दिवचे जास्ती व्हड विशय जालो ना कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणीच्यान ते पळय मिडिया आमगेलो आमी पापा मिडियाचो आमी काम करनासले देखून शी इज नाव
इंडिपेंडंट डान्सर आनी ते जास्ती भुरग्याक शिकयते आसा प्लस भुरग्याक बी मोटिवेशन करून वाडयते आसा तशेंच ते चॅनल एक चलोवन इंडिपेंडंट चॅनल बी चलोवन घेवन आसा आता खंय आसतात ते शिरसी भितर आसा आनी तेका एक चरको आसा तो सेंट एंटनी कॉन्व्हेंटाक शिकता. ओके. सो आता मिडिया म्हणटाना सांगाताच काम करतात, एक कार्टुनिस्ट जावन आनी एक जर्नलिस्ट जावन घेवन तुमचे जिविताचे पॉयंट तुमी आरंभ केले आनी अशें मुंदरसून वेताना कुटुंबा जिविती भारी लक्षिल्लें. कुटुंबा जिवितांत तुमी दोगी बिजी मनशां, कित्याक म्हळ्यार तुका डबल ड्युटी, एक तूं कैगा अणुस्थावरांत थंय काम करताय, दुसरें तुजे हव्यास जावन घेवन तूं कार्टुनिस्ट जावन घेवन तुजें एक जावन तें काम करनासाय. आनी आमचे दिपिका बाई ते फुल्ल जर्नलिजमांत बुडोन आसले तसले मनीस. अशें आसतना तुमच्या कुटुंबा जिवितांत केदाळपणी राग झगडे आयिल्ले? झगडे ते उरतातच, ते कांय करूं जायना. बट आमगे ते बिजी शेड्युलाक हे जालें ते जालें ते जाता. बट आमी वी आर एडजस्टींग आवर टायम. ते तेगेलो टायम एडजस्ट करता, हांव मागीर टायम एडजस्ट करता. बट वी आर कोऑपरेटींग ईच अदर. तेगेल्या कामाक हांव हात घालता, मागेल्या कामाक ते हात घालता. सो वी आर सपोर्टींग. एकामेकाचो सपोर्ट नासता कांय करूं जायना. इट इज व्हेरी मच एसेन्शियल. कसले बी उरूं, पॉयंट 1 उरूं, पॉयंट 2 उरूं, बट सपोर्ट इज एकमेकाक सपोर्ट जायच. दिपिका बाई, आता हांवें सांगचें, तुमी आतां पती पत्नीण जावन एकाच फिल्डांत काम करतना एक फुल्ल बिजी असतात. विल्सनाक राग वेग्गी येता की लेट येतलो? राग येता पूण आसा पळय तो एक घडये मागीर विसरता. म्हळ्यार म्हजी माय बीण मस्त बऱ्या काळजाची. थोड्यांक आसा पळय घरा माय सुनेक आनी समस्या उरतात. आमच्या घर तें एक नासलें. माय आमची तांकां भयण ना आनी हांव सगळ्यांच्या किलान हाडली अशें म्हणून बरी करताली माय. अशें म्हणून तिका बीन राग येतालो खबर, पूण तेमी मागीर बक्षितात. मस्त निजा की कुटुंबा जिवीत म्हणटाना तें जायजेच न्हय, गोड आसता, कोडू आसता, सकट आसता. पूण विल्सन, आतां हांवें एक सवाल विचारचें. आमचे समुदाय क्रिस्तांव, कोंकणी क्रिस्तांव समुदायांत आमच्या समुदायांत चडावत कार्टुनिस्ट म्हूण सांगले कोणी नातच म्हूण सांग आसात. एक दोग जण आसात. ते एक कार्टुनाचे एक कार्टुनाची वड या एक चित्रकार जावची तसली वड एका आमच्या समुदायांत मस्त उणी म्हूण म्हाका बगता. ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें? जास्ती आमगेले क्रिस्तांव समाजा भितर मिडिया वावर करना अशें भोव उणें. कित्याक म्हळ्यार हिंतू वावर खूब आसा. हिंतू इनकम कमी आसा पूण वावर खूब. म्हळ्यार आमी हे हिंतू 24/7 म्हणल्या भशेन आमी वावर दिवनूच आसा. आमगे हे मायंड 24/7 चलता का तितूंच आमी मग्न जावन रावल्या. मात हिंतू भितर आमी आमगेलें जीवन मुखार व्हरयता आनी एक सक्सेस म्हणल्यार आमकां मेळटा. एक 5 मिनट्साक अर्द तासाक काम केलें, सोडलें, उडयलें म्हणल्यार हिंतू भितर नो डेवलपमेंट. सो आमी हे निरंतर आमी हिंतू भितर वावर करूनच एक असल्यार मात्र हे साध्य. असले एक पेशन्स असले आमगेले क्रिस्तांव भितर भोव अप्रूप. कित्याक म्हळ्यार हिंगा आमगेले दुबय वयचे, हिंगा वयचे, एकदम फास्ट मनी अर्निंग मनी रिचनेस जावचे एक चलता. बट आमगेले ल्हानपणींत आमी हिंतूच मग्न जावन एक तपस्या भशेन आमी एक करचे भोव अप्रूप. हिंतू भितर आमी तपस्या भशेन केल्या मात आमी एक मट्टार पावतात. एक आमगेले टार्गेट आमी रीच करूं शकतात. नाजाल्यार आमच्यान हिंतू भितर साध्य ना. हिंतू भितर इनकम कमी उरयता. हिंतू भितर आमकां नेम फेम आनी एक समाधान आमी लोकांक रीच जाला. आमी आमगेले विचार आमी लोकांक सांगला. एक समाज आमी सुदारयत, समाजा खातीर आमी काम करयत, समाजा भितर एक थंडसाण हाडयत म्हणल्यार एक आमकां समाधान उरता. हे जायती क्रिस्तांव लोकां कडेन आसा पूण तेमच्यान ते साध्य जाते ना. कित्याक म्हळ्यार तेमी ते तितून भितर मेथेर जावच्याक तेमकां इश्ट ना. अन्य एक विशय कितें म्हूण सांगल्यार आमच्या समाजाच्या विशयांतच सांगचें. आमच्या समाजाचे जाय तितले टॅलंटवंत मनीस आसात, हायली टॅलंटेड पर्सन आसात. पूण आमच्या समाजांत दिपिका बाई, हांवें तुमकां सांगचें कितें म्हळ्यार तुमी एक जर्नलिस्ट जाल्ल्यान आमच्या समाजांत जाय तितले टॅलंटेड पर्सन्स आसात, टॅलंट असले व्यक्ती आसात. पूण आमचे टॅलंटां आमच्या समुदायाक मात्र सीमित जावन आसतात. आमच्या समुदायांतून भायर म्हळ्यार कोंकणी समुदायांतून भायर वेचे, कन्नडांत जावं दी, इंग्लिशांत जावं दी, हिंदींत जावं दी वेचे आमी मस्त उणें पळोवंक मेळटात. फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार आमचोच म्हजो मोगाचो व्यक्ती तो मानेस्त ना डिसोजा नांवाडीक एक साहिती बरोवपी तो जावन आसा. ताचे लागीं हांवें अशेंच उलयल्लें एक फावटी. सो ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? आमी कित्याक दुसऱ्या शेतांत म्हळ्यार आमचे एक समुदायाचें शेत सोडून घेवन उक्त्या शेतांत कित्याक मस्त पाटी आमी?
फाटी म्हळ्यार आमी मुखार येवं जाय. आमकां कोण मुखार हाडना, आमी जावन मुखार येवं जाय. आमी मुखार येवन आमगेले एक टॅलंट आसा आमी लोकांक दाखोवं जाय. आमगेले पब्लिका भितर हाडून तेन्ना आमकां अवकाश मेळूं सुरू जाता. आमगेले कडेन आसा म्हणून आमी गप्प धरून बसले म्हणल्यार जायना. आमी सगळे लज मान मर्याद सोडून आमी एक हें जावं जाय, जावं जाय, ओपन टू द मार्केट जावं जाय. म्हणल्यार आमी टॅलंट आमी दाखोवं जाय. लजोवं जायना. आमकां आतां पळय मागणी कर म्हणल्यार नाजाल्यार बायबल वाच म्हणल्यार आमकां लज दिसता. बायबल हाती धर, आमकां बाटली धर म्हणल्यार लज दिसना, पार्टी कर म्हणल्यार लज दिसना. बट आमकां बायबल धर म्हणल्यार लज दिसता, रायटींग कर म्हणल्यार एक्टींग कर म्हणल्यार बी लज दिसता. नाजाल्यार एक बरें एक संदेश दी समाजाक म्हणल्यार आमकां लज दिसता. आमी मुखार येनाच, लज दिसता. तेल आमी लज सोडूं जाय. आमी बरें काम करता जाल्यार आमी मुखार येवं जाय. जेन्ना आमी मुखार येता आमकां जायते संघ संस्थे जावं जायते मानेस्त लोक व्हड इंडस्ट्रियलिस्ट आमकां आपयतात. आमगेली सेवा तेमी करून घेतात. आमकां एक अवकाश बी करून दितात. सो आमी आमगेले मुखार येवच्याक एक चान्स मेळटा. दीपिका बाई, तुम्ही आता जर्नलिस्ट जावन काम करतना कितले क्रिस्तांव जर्नलिस्ट दादले या बायल मनीस या स्त्रियो तुमच्या संपर्काक आयिल्ले आसात? एक 5-6 मनीस टायम्स ऑफ इंडियाचो एलेन म्हणलो, मेन एडिटर एक आसलो. मागीर नार्सिना म्हणून एक आसलें चेडूं. मागीर जॉन मथायस. हांवें सांगचें कालें म्हणून सांगल्यार कलेंत मस्त रितीची कला आसा. म्हळ्यार प्रकार म्हूण आमी सांगता, कलेಗಾಗಿ कले, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ ಅಂತೂ तुवें कलेಗಾಗಿ कले म्हणून घेवन एक कण गेले. जीवनक्कागी कले म्हणून सांगल्यार ते प्रोफेशनल आर्ट एज अ प्रोफेशनल म्हणून आमी कण घेता. आतां तूं एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जावन तुज्या उरल्या टायमांत तूं एक कार्टुनिस्ट जावन तूं एक संदेश दिवन आसाय. आतां कार्टुनाच्या विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार कार्टुनाचे नीज कितें म्हणून सांगल्यार समाजींत कितें पाड घडटा, समाजींत कितें बरें घडना ताका एक चाटयेटो दिवचें म्हणून आमी सांगता. पळय मो एक चाटयेचो मार दिवचो म्हण. कित्याक म्हळ्यार कार्टुनिस्टाचें काम कितें म्हणून सांगल्यार समाजांत जावन जें अंक डोंक म्हणून घेवन हांवें सांगता चड उणें आसा तें काले उखलून दवरचें म्हणून. आतां तुवें तसली कार्टुनां तुवें सोडयल्ल्या वेळार या कार्टुनां रचन केल्ल्या वेळार तुका प्रतिक्रिया कसली मेळ्ळ्या? प्रतिक्रिया बरें मेळटाच. म्हळ्यार आतां आज काल कितें जाय, सगळे पार्टी जावन गेला. हे पॉलिटिकल पार्टी जाले निमित्त एक पार्टीक सपोर्ट केल्यार आनीक पार्टी राग येता, आनीक पार्टी सपोर्ट केल्यार आनीक पार्टीच. आनी आमी एक मिडल लेवल आमच्यान कार्टुनिस्टा लोकांच्यान वयच्या जायना. म्हळ्यार आमगे कार्टुनिस्ट लेवल जावन गेल्यार आमकां तितून भितर कांय क्युरियोसिटीच उरना. सो आमकां खंयची पार्टी जावं आमगेले खंय अंकू डोंको आसा आमी तेजेर फोकस करतात आनी तेच आमी कार्टून बरयतात. आतां फॉर एग्जाम्पल पयर बेंगलोरा भितर फ्लड जाले, बेंगलोर सिटी भितर फ्लड जाले रिसंटली, तुमकां खबर आसा. फ्लड जाले नंतर आतां हेल्मेट घालीन जाल्यार, सीट बेल्ट घालीन जाल्यार हे घालतात, कितें फायन घालतात. आतां थिंगा लायफ जॅकेट बी हांवें घालूं जाय, इट इज खड्डाय करूं जाय, ते घालीन जाल्यार तेमकां फायन घालचे. एक व्यंग केलें म्हळ्यार आमकां एक आतां सिटी एंटर करता जाल्यार बी इट इज रिस्क ड्युरींग द मॉन्सून पिरियड. आमी लायफ जॅकेट घालून घेवन फिरची परिस्थिती निर्माण जाला म्हणून एक व्यंग, एक गव्हर्मेंटा बी एक संदेश जस्ट एक कॉमिक्स आनी तुमकां एक संदेश आमी इन फ्युचराक आमी अलर्ट जावन रावूंक जाय आनी आमी ते सगळे ड्रेनेज सिस्टम हे सगळे सुदारण जावंक जाय म्हणल्यार एक संदेश आमी लायटली दिल्ले आसता कार्टुनात. आमगेले खंयचे गव्हर्मेंटा हर्ट करचे ना, कसले ना हितून भितर उद्देश. पूण एक सर आतां कार्टुनिस्ट म्हणटना एक विशेष कालें म्हणून सांगल्यार लेवडी ಮಾಡುವುದು म्हणून आमी सांगता. आनी एकल्याचे तमाशे करचे तसले म्हळ्यार हेल्दी रितीर आमी तमाशे करचे आसा तांतूं कांय बेजार ना. पूण आतां हांवें सांगचें तुमी तशें कोणाचे एकल्याचे एक तमाशे केल्ल्या वेळार स्पोर्टिवली घेतल्यार ओके, पूण सिरियसली घेवन कांय पूण प्रॉब्लेम जाल्ले आसात गी? हय जाल्ले आसा, जातीपाटी जाल्ले आसा. ते आतां हिंग सांगून कांय फायदा ना, जाते उरता ते जाते उरता. म्हळ्यार थोडे हांवें रयता विरोध बी बरयल्ले पयले, रयत विरोध बी बरयल्ले, हांवें पॉलिटिकल विरोध बरयल्ले. हांव सगळे फिल्डा भितर बरयते उरता. म्हळ्यार जायती प्रतिक्रिया येता थ्रू फोन कॉल्स, थ्रू लेटर, अशें आमकां प्रतिक्रिया येते उरतात. बट आमगेले इट इज आमी कोणा साठी आमी एवरी टायम एवरीबडी सगळ्या साठीच बरयतात. आमी कोणाक एक टार्गेट करून बरयतले ना, एक समाजा भितर कितें चलता आसा तेजे भितर आमी ते जस्ट रीड एंड फॉरगेट तितलेंच ते. तितून भितर आनी धन दवरचें अशें कांय ना. एक कॉमिक्स ते, इट इज अ टायमपास कॉमिक्स म्हणून, इट इज अ हॉरर लायफ एक हॉरर ते. कॉमिक म्हणटना म्हाका एक उडास आयलो आतां, कित्याक म्हण सांगलें तुमच्या बायोडाटांत हांवें पळयल्लें आसा तुमी एक चुटी विल्मा म्हणलें एक कॉमिक सिरियल तुमी केल्लें. कितले 5 वर्सां म्हणसर तुमी तें कॉमिक सिरियल चलोवन व्हेलें आनी मस्त जाणांच्या साबार जाणांच्या एक मेसवणेक तें पात्र जाल्लें म्हणच्यात कांय दुबाव ना. पूण हें विल्मा म्हणलें नांव तुमच्या दुबेचें म्हूण सांगच्यांत कांय दुबावूच ना.
तुमकां तें सिरियल करूंक कितें प्रेरण जालें? नाही आमगे ते ल्हान चेडूं आसतना ते जायते नोटी पण करताले ते घरा भितर ते पळयतना म्हाका हेजेर एक सिरियल कित्याक हांवें करूं नजो म्हणून एक म्हाका मोटिवेशन तेच चेडूं जालें ते जायते हे करचे मूस मारचे कितें कितें लिगाडी पण करचे आसले पळय ते म्हाका पळयतना हांवें ते सगळी कार्टुना भितर उतरयले आनी एक हांवें सिरियल तयार केले छोटी विल्मा म्हणून एक 5 वर्सां चल्ले आनी सगळे लोकांक सगळे रिडर्सान ते स्पोर्टिवली घेतले म्हळ्यार तितून भितर खंयचे पॉलिटिक्स ना कांय ना नथींग एक भुरग्यापणाचे एक कॉमिक्स ते तितून भितर कांय ना ओन्ली लिगाडीपण भुरग्याले ते हांवें एक तुमकां एन्जॉयमेंटा खातीर बरयलें इट इज ए सक्सेसफूल बी जालें तें. आतां कन्नड पत्रिकोद्यम आनी कोंकणी पत्रिकोद्यम. कन्नड पत्रिकोद्यमान जाय तितले नांवार्दीक कार्टुनिस्ट आसात, व्यंग्यचित्रकार आसात, बरोवन वमतोंच्या मापान आसात. पूण हांवें येदोळ सांगल्या प्रकार कोंकणी पत्रिकोद्यमांत आमकां पळोवंक मेळचें पत्रांय बारी उणी जाल्यात. एक टायमार मस्त पत्रां आसले पूण आतां परिस्थिती कशें जालां म्हणून सांगल्यार कोंकणी पत्रां बोटान मेजयेन तितले मस्त पत्रां बंद पडल्यात आतां. पूण तुमी कोंकणी पत्रांनी तुमच्या कार्टुनाचो वावर कांयपणी केला गी? हय हांव जायते वर्सां सुमार आतां 30 वर्सां कार्टून बरयते आसात. जायते सगळी 5 लँग्वेजान बरयता हांव. इंग्लीश, कन्नड, कोंकणी, संस्कृत आनी कन्नड, इंग्लीश, हिंदी, संस्कृत 4 भाशेन हांवें कार्टून बरयलें आसा आनी हिंदींत बी बरयता हांव. आमगेले डिपार्टमेंट मॅगझिनां हिंदींत बी बरयता. अशें हांव 5 लँग्वेजान कार्टून बरयता आनी कोंकणी पत्रिकेंत बी हांव जायते वर्सांच्यान बरयता आसा आनी आज पासून हांव आमगेले जेसीची कारवार जेसीची दर्शन पत्रिकेंत बरयते आसा. तशेंच मंगळूर जेसीच्या भितर नमान बालूक जेजूस तितून भितर हांव कार्टून कॉर्नर म्हणले एक फूल पेज कार्टून कॉलम हांव बरोवन घेवन आसा. सो हांव कोंकणी क्षेत्रांत बी निरंतर हांव सेवा दिवन आसा, निरंतर कार्टून बरोवन आसा आनी निरंतर वाचप्यांक हांव एक कॉमिक्स, एक हॉरर, एक आमगेलें व्यंग्य हांव दिवनूच आसा. सो आतां तुमी मस्त रितीर सेवा दिवन आसात आनी कोण पळय काम करता, कोण सेवा दिता, निस्वार्थ रितीर काम करता, खंडीत जावन प्रशस्ती तांकां सोदून येतात. तुमकां सबार प्रशस्ती आयलात म्हण हांवें आयकलां आनी त्या विशयांत आमच्या थोडो विवर हांवें ऑलरेडी दिला. तुमकां आयिल्ल्या प्रशस्तींचे मस्त तृप्ती दिल्ली प्रशस्ती खंयची? म्हाका 2006 इसवेक कर्नाटक तिलक म्हणले प्रशस्ती फावो जाता. तशेंच BR आंबेडकर प्रशस्ती बेंगळुरा भितर म्हाका फावो जाता. म्हाका याद असले प्रकार कर्नाटक तिलक आदलो मिनिस्टर व्ही सोमण्ण तो त्या टायमार काँग्रेसांत आसलेलो ताणें म्हाका प्रदान केलेली ती कर्नाटक तिलक प्रशस्ती. व्ही सोमण्ण ही वॉज ए काँग्रेस मिनिस्टर दॅट टायम. आतां तो BJP भितर मिनिस्टर आसा आनी जायते मिनिस्टरान म्हाका त्या टायमार प्रभाकर राणे वयस्कर शिक्षण सचिव आसलो ताणें बी म्हाका जायते कुमक दिला, जायते मोटिवेशन दिला. अशें मिनिस्टर MLA जायते फुडाऱ्यांनी जायते संघ संस्थान म्हाका आधार दिला आसा आनी म्हागेले एक्झिबिशन देशाचे जायते गांवांत जाला. गोवा, कर्नाटका भितर तुगेले धर्मस्थळा, मंगळूर, हुबळी अशें मस्त जाग्यार जाला. म्हागेले उद्घाटन हे जे व्यंग्यचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन डॉक्टर D. वीरेंद्र हेगडे हातीन 2000 इसवीत जाला. तशेंच IPS देशाचे प्रथम IPS किरण बेडी ताणें कारवारांत म्हागेले व्यंग्यचित्र प्रदर्शन उद्घाटन केल्लें आसा. अशें जायते मानेस्त लोकांनी म्हाका उद्घाटन केल्या, म्हागेले व्यंग्यचित्र प्रदर्शनांत भाग घेतला. तशेंच जायते तरांचे कुमक दिल्ले, सपोर्ट केल्ले आसा. हांव तेमगेले सगळे आभारी जावन आसा हे सगळे सपोर्ट केल्ले खातीर. जायते सपोर्टा विदाउट सपोर्ट हे क्षेत्रा भितर तूं सर्वायव करूंक जायना. सपोर्ट इज मस्ट. आतां तुमच्या कार्टुनाच्या थिमाक येता हांव. एक टायपाचे थीम बरोवन घेवन आसात. सो तुमच्या कार्टुनाचो मेन थीम खंयचे? पॉलिटिकल येता की या आमच्या जिणेचेर डिपेंड जावन आसता? एक्चुअली हांव जावूंक जाय म्हागेलें मतींत आसलेलें हांव एक पॉलिटिकल रिपोर्टर जावूं जाय म्हणून म्हागेलें मतींत आसलेलें. त्या वरवीं हांव मस्त श्रम करनासलो. पूण एक एक्सिडेंटली म्हणल्या भशेन म्हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटा भितर जॉब मेळटा. सो म्हाका पॉलिटिकल फिल्ड सोडचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार हांव एक गव्हर्मेंट सर्वंट जाले निमित्त हांव डायरेक्ट एज ए पॉलिटिकल कार्टुनिस्ट म्हणून सर्वायव जावच्यान म्हाज्यान साध्य जायना. तेन्ना हांव ते फिल्ड सोडून घेवन जनरल हे येता जनरल टॉपिकाचेर म्हळ्यार सामाजीक ह्या तरात कॉमिक्स टॉपिकाचेर बरोवनूच आसा हांव. सो आतां परत एक फावटी तुमच्या कुटुंबाच्या जिविताक दिपिका बाई विल्सनाक रांदूंक गुत्ता साय? वय गुत्ता. तर बरो कुक गी ना पूण बकऱ्यो आनी बऱ्यो करता. माय म्हजी नंबर 1 बकऱ्यो करताली. जोळाची रोटी, तुमच्या भशेन ते रोटी पुरा हांव माय कडेन शिकली. रोट्यो उत्तर कर्नाटकाचे मस्त रांदप शिकलें हांवें तिचे कडेन. सो विल्सन काले पुरो स्पेशल रांदता?
विल्सन चपात्यो 4 फोल्डाच्यो हा तीन फोल्डाचे आनी बकऱ्यो करता ओके जोळाच्यो रोटी म्हाका येना तो करता मसली सुटी करता गी मसले क्लीन करता मसलीची कडी करता गी मसले कडी करना सुटी करता एक एक पुटी केन्ना म्हणी वेळ आसल्यार आयदनाक बीन हेल्प करता म्हाका आमी सांगल्यार ओके आता विल्सन तुझ्या विशयांत मस्त सांगलें कित्याक म्हणून सांगल्यार एक घर चलायचें जाल्यार उजवो हात दावो हात येडा बला दोनी करेक्ट जावन चलाचे आता तुवें दिपिका बायक मस्त सहकार दिवन अशें रांदताय हें तें पुरा म्हणून घेवन आतां दिपिका बायान आमकां सांगलें दिपिका बायचे स्पेशलिटी कालें सांग पळय तिचे नेचरांत नेचरांत तेका म्हळ्यार ते एक आराम बिंदास तेका कसलें एक ते टेन्शन लावन घेना खंयचेय एक आराम रावता ते खंयचे बुक्स वाचचे न्यूजपेपर नाजाल्यार फिल्म पळोवचे म्हळ्यार एकटेच उरता ते घराच आनी तेका शी इज वर्क फ्रॉम होम म्हणल्या भशेन ते स्टार्ट फ्रॉम मॅरेज टायमाच्यान ते वर्क फ्रॉम होम आतां तुमी कोरोना टायमाच्यान वर्क फ्रॉम होम करतात बट सी इज वर्किंग आमगेले मॅरेज जाल्या तेन्नाच्यान सी इज वर्किंग फ्रॉम होम म्हळ्यार ते प्रोफेशनल म्हळ्यार घराच्यान एक फ्रीलॅन्स रायटर जावन घेवन जायते पत्रान ते आर्टिकल बरोवन घेवन आसा जायते पत्रान बरयत ते म्हळ्यार तेगेले बाय पोस्ट आतां ते ईमेल करता सो सी इज वर्क फ्रॉम सी इज नॉट गोईंग स्पॉटाचेर वचून ते न्यूज हे करच्या स्पॉटार वचना घरात म्हणून ते तेगेले जाय तितले आर्टिकल बरयला तेणें आंबेडकरा विशयांत बी भरपूर आर्टिकल बरयत ते आनी तेका मोटिवेशन बी ते मेळटे आसा सो अशें तुमी दोगांय भेटल्यात न्हय मागीर तुवें घरा कळयतना काले म्हणाले तुमचे मम्मी डॅडी काले म्हणाले मम्मी डॅडी म्हणाले मम्मी आशिल्ली तेन्ना डॅडी नासले मम्मी सांगू लागले पुता तुका मंगळूरचे चोडू नाक रे आमगेले कारवार सायडाचेच पळय म्हणून लागले बट कारवार भितर जर्नलिस्ट रिपोर्टर म्हणले कोणूच चोडूच मेळटे तयार नाशिल्ले सो हांव हेगेले कडेन आनी देवान मॅरेज आर मेड इन हेवन आतां म्हाज्यान बी चुको जायना तेज्यान बी चुको म्हागेले मोतीक जाय मेडी या म्हणून घेवन बट देवान पयलेच ते म्हाका फिक्स करून बरोवन दवरले आसा ते म्हाकाच म्हणून सो म्हाका मेळ्ळें हांव मॅरेज जालो आनी इट इज अ सक्सेसफूल मॅरेज म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी जस्ट लास्ट मे एक सिल्वर जुबली आमी सेलिब्रेशन केल्लें आसा दिपिका बाय आतां तुजे लायक हांवें एक विचारचें विल्सन म्हणल्या उपरांत क्रिस्तांव म्हणून तुका कळ्ळें मम्मीन सांगलें न्ही ताचें कार्टून क्रिस्तांव कार्टूनिस्ट म्हणून पूण ताची वळख जावन तो नॉर्थ कॅनराचो म्हणल्यार कित्याक म्हळ्यार आमची संस्कृती आसा मंगळूरी संस्कृती आनी उत्तर कन्नडाची संस्कृती हर एका 20-20 किलोमिटराक संस्कृती चेंज जावनूच आसता पूण जाल्यार कितले 200 किलोमिटराचे डिफरन्स आसता चडावत जावन मोर दॅन 250 किलोमिटर डिफरन्स आसा सो तो एक कारवारचो म्हणल्यार त्या झाडा तुका कशें भोगलें ना सर मुगेलो डॅडी आसा पळय तो ग्रामाभिवृद्धी योजनेन हडल्यांत काम करतालो पयलीं लेडीज प्रोग्रामा हडल्यांत आनी काश्मीर मास्टर म्हणल्यार सगळ्यां बायल मनशांक गोत्तू त्या टिमा सगळ्या हडल्यांत म्हणून म्हजो जावंसो हजबंड बीन एक नावाड दिकुरज म्हणून आसलें म्हज्या डॅडी वरी म्हाका त्या टायमार हय अशें म्हणून हो मनीस वळखता आनी म्हजे ग्रूप सकडी वळखता तुका एक बरो एक टॅलंटेड एक नवरो देवान दिल्ल्याक तुका मस्त खुशी जाली आसतलें न्हय आय एम हॅप्पी हांव म्हज्या काजरी जिवनान मस्त हॅप्पी आसा विल्सन आतां आमी परत तुमच्या कार्टून फिल्डाक येवचें जाल्यार त्याच वेळा तुम्ही खंयच्या रितीन पुरा कार्टून तयार करतात आजकाल मस्त डिजिटल जाला वय एक टायम आसलो काल म्हळ्यार ब्रश काडून घेवन कार्टून करतले ताचे उपरांत स्केच काडून घेवन कार्टून करतले ताचे उपरांत क्रेयन्स काडून घेवन कार्टून करतले सो कार्टूनांत डिफरंट टायपाचे कार्टून आसात तुमकां प्रस्तुत दिसाचे कार्टून आनी कशें करतात ऑनलायनार करतात तांणी वय डिजिटल टायपार करतात तांतू आनी तुमी तुमीच सोडोवच्या कार्टूनाक आनी करच्या कार्टूनाक व्यत्यास कितें आतां व्हेरी इजी जावन गेला आतां ड्रॉइंग सोडोवची इजी व्हेरी इजी पयले भाळ कश्ट आसलेले आमी ड्रॉइंग शीट घेवंक जाय आसले मागीर तुका फॉन्ट पेन घेवंक जाय आसले जायते नमुन्याचे एक ताका एक कंडिशनां उरताले आतां तशें ना आतां कशेंच बरय तूं क्रेयन्सान बरय स्केच पेनान बरय कशें कर कितें हेजेन बरय इट इज व्हेरी इजी ते स्कॅन कर एडिट कर आनी मेल कर जालें इट इज व्हेरी इजी नाव आनी तूं कशें बी मॉडिफाय करयत ते कशें हे करयत चेंजीस करयत हिंगा तिंगा ते जायती ती कॉपी करयत पयलीं तशें न्ही आमी ते एक पिनून उडोवन आनी परत बरोवंक जाय आसलें परत करप जाय आसलें आनी उडोवन करत आतां तशें कांय ना तशें तुगेलें स्कॅन करून भितर करून तिंका कशी जाय तूं एडिट करयत तुका कसलें पेस्ट करयत कितें बी करयत तुवें इट इज व्हेरी इजी नाव इट इज
पहिल्याच्या विशयी ना पहिले आमी खूब कश्ट काडिल्ले 30 इयर्स पयले आमी पेन्सिलान बरयताले ते दिताले तेच्यान फॉन्ट ब्लॅक इंक घेताले तेच पेन जाय आशिल्ले तेच इंक जाय आशिल्ले आतां तशें कांयच ना इंडियन इंक जाय आशिल्ले तेच मॉडलात पेन यूज करताले ते भयंकर रिस्ट्रिक्शन आसले आतां तसलें कांयच ना इट इज व्हेरी इजी कोणेय बी आजकाल मंड आसलेले आनी कार्टुनिस्ट जावे म्हळ्यार आतां कार्टुनाक जाय आसले रेडीमेड सक्कड मेळटा आतां न्हय इवन कॅरिकेचर करचें जाल्यार या खंयचेय एक इमेज करचें जाल्यार रेडीमेड मेळटा आमकां जाय जाल्यार बरी एनिमेट करून घेवन तें करूंक जाता म्हणजे तुमी पूण तवळच्या कालार म्हाका एक हांव म्हज्या ल्हानपणार जावन रामस्वामी नाडीग ते प्रसोबीत कार्टून बरयताले मागीर आमचो वो मालगुडी डेस आर.के. लक्ष्मण ते पर ग्रेट कार्टुनिस्ट इवन आमच्या गंगोळ्ळीन जावन गंगोळ्ळीचो एकलो आसलो पंजू गंगोळ्ळी म्हज्या वरन इल्लोसो धाकटो पूण आनी एकलो आसलो प्रभाकर राव बैल तो फाटल्या दिसांनी देवादीन जालो आमकां तेजो एक कार्टुनिस्ट म्हळ्यार एक कितें एक मोग कित्याक म्हळ्यार ताणें एक दुसऱ्याच दृश्टीन समाज पळोवची आसता पळय मो आमी पळोवचें आनी तुमी पळोवचें देर इज अ डिफरन्स ह्या घडये तुमच्या विशयांत तुमच्या फिरगेचो लोक कितें म्हणटा ना फिरगेचे लोक तेमकां खूब खुशी जाता म्हाका पळोवन कित्याक म्हळ्यार हांव एक बरो नांवाडीक कार्टून बरयता न्यूजपेपराक काम करता टीव्हीत काम करता टीव्ही प्रोग्राम दिता अशें तेमकां एक अभिमान तेमकां अभिमान भोगता आनी इट इज नॉट ए इजी जॉब आतां आमी ड्रॉइंग काडयता बट आयडियाज जायना इट इज तकली मंड खावची तें आसा आमी एक आयडिया क्रिएट करता जाल्यार सकाळच्यान सांज पसून बशी पडता आर.के. लक्ष्मण फूल टायम कार्टुनिस्ट तो ते फूल टायम कार्टुनिस्ट म्हळ्यार सकाळच्यान सांज पसून बसतालो खंय तो एक कार्टून बरोवचें सकाळच्यान सांज पसून 8 तास ही इज थिंकींग फॉर द आयडिया ते आमचे कडेन जायना कित्याक म्हळ्यार आमी एक वर्कींग आमी खाली हॉबी रायटर आमच्यान ते एक कार्टुना खातीर 8 तास थिंक करचें जायना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट जॉब ते देखून आमगे तितली क्वॉलिटी जावंक शकना कित्याक म्हळ्यार तो आर.के. लक्ष्मण फूल डे थिंक करून एक कार्टून बरयतालो आनी ही इज अ प्रोफेशनल कार्टुनिस्ट आमी आमगे नोकरी करून आमगे दुसरो दिसपडतो ग्रासा खातीर आमी काम करून उरील टायमार आमी कार्टून बरयतना आमगे थोडी क्वॉलिटी कमी जावंक शकता आमी वी आर नॉट लायक ए आर.के. लक्ष्मण बिकॉज वी आर नॉट एज प्रोफेशनल एज आर.के. लक्ष्मण सो आमगे मेळ्ळे टायमा भितर आमी कसा दिन दर आसा ते काडचे कलाकार आमी कसा दिन दर आसा आमी मेळ्ळे टायमाकच आमी तेजे सदुपयोग करतात आमी वचून बारा बसचे डांस करचे आनी भितर आमी ना आमगेले एक सदुपयोग आमगेले टायम आमगे करतात नाजाल्यार आमी मागण्याच आमगेले बाकीचे टायम दितात मागणे प्रसार करचे टायम दिवन आसात आमी आतां येदोळ पर्यंत 10,000 वरनी चड कार्टुनां तुवें रचना केल्यात वय मो आतां ती विशेष रितीची थोडे कार्टुनां तुवें तयार केल्ली ती देश विदेशांनी बरी नांवाडल्यात येदोळ पर्यंत प्रमुख जावन खंयच्या पत्रांनी ती प्रकाश जाल्यात अगर जायते पत्रांत जालाच कर्नाटकाच गेल्यार तुमी प्रजावाणी स्टँडर्ड थोडे इंटरनॅशनल एक मॅगझिनाक हांव पयलीं बरयतालो ते दिल्लीच्यान प्रकट जाता इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू तितून भितर खाली इलेक्ट्रॉनिक्सा बद्दलच माहिती उरता EFI इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू हितून भितर बी हांव कार्टून बरयता इट इज अ इंटरनॅशनल लेवल मॅगझीन इट इज नॉट ए इंटरनॅशनल इट इज अ इंटरनॅशनल लेवल मॅगझीन तितून भितर हांव कार्टून बरयतालो म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक्साक म्हळ्यार आमी इलेक्ट्रॉनिक्सा बद्दल आमकां कांय नॉलेज ना बट इलेक्ट्रॉनिक्सा बद्दल एक फकाणें आमी जस्ट जोकींग करताले ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ते म्हागेले जायते वर्स पब्लीश जाले आनी इट इज मुवींग थ्रू ऑल एशिया भितर ते प्रकाशीत जाता म्हणून म्हाका एक न्यूज आसा न्ही हांव ताका सबस्क्रायब करतलो म्हळ्यार हांव इलेक्ट्रॉनिक्स तितून इलेक्ट्रोन्स म्हणून एक कॉलम आसले एक पेज येतालो इलेक्ट्रोन्स तितून भितर म्हागेले एकलेलेच न्ही म्हाका ह्या म्हयन्याक म्हाका चान्स मेळ्ळा नेक्स्ट मंथ दुसऱ्या चान्स मेळटालो अशें आमगे कर्नाटका जायते लोक बरयताले तितून भितर हांव बी एकलो आसलो आतां तुमच्या ह्या कार्टून जिवितांत सबार महान मनशांक तुमची भेट जाल्या आनी ह्या कार्टून ह्या तुमच्या कार्टुनाद्वारे कितल्या महान मनशांची थोडी भेट तुमच्या उडासांत आसा हां जायते मिनिस्टर लोकांक मेळ्ळा फॉर एग्जाम्पल आमगेलो डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगडे मागीर तुगेलो किरण बेडी IPS फर्स्ट अधिकारी किरण बेडी मागीर तुगेलो प्रभाकर राणे वयस्कर शिक्षण सचिव जावन आशिल्लो मागीर तुगेलो आनंद अस्नोडीकर वसंत अस्नोडकर MLA कारवारचे लोकल मागीर आमगेले मंगळूरचे खंयचे वसंत भंगेरा MLA अशे जायते मिनिस्टर MLA तुगेले IPS ऑफिसर आमकां DC हें सगळ्याक भेट जावचे चान्सीस मेळ्ळे म्हाका
तशेंच फिल्म स्टाराक बी मेळ्ळा रविचंद्रन तेका हांवें एक फावटी इंटरव्यू घेतलेली बेंगलोरा भितर रविचंद्रन फिल्म स्टार तशें जायते अवकाश मेळ्ळा आमकां जास्त मुवमेंट करचे चान्सस ना तरी बी चान्स मेळटा तेन्ना हांव कोणा कोणाक इंटरव्यू करता मेळटा ह्या तुज्या कितले 30 इयर्स फाटल्या 30 वर्सां तावन तूं कार्टून सोडोवन लोकांचे मनां जिखून आसाय ह्या घडये तुका एक चड खुशी जाल्लें खंयचें घडीत आसा कार्टूना संबंदी कार्टूना संबंदी म्हाका दूरदर्शनान एक फावटी आपयल्ले कितें काय म्हळ्यार तुगेले आमी एक लायव्ह एक प्रोग्राम करता म्हणल्यार तेन्ना लेटर येयले तेन्ना म्हाका एक संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार एक दूरदर्शन त्या टायमार दूरदर्शन म्हळ्यार एक खंयची चॅनल नाशिल्ली त्या टायमार एकूच चॅनल सगळ्यांनी पळोवची एकूच चॅनल आसले त्या टायमार म्हाका दूरदर्शनान कॉल करता आनी तुगेले आमी एक लायव्ह प्रोग्राम करता तूं तेजे बद्दल एक थोडी तयारी करून आमगेले स्टुडियोक यो म्हणून सांगताना म्हाका एक भारी खुशी जाली आनी इट इज त्या टायमार सगळ्या कडेन उरची टी व्ही म्हळ्यार दूरदर्शन आज 100,000 चॅनल जाला खंयचे चॅनल कोण पळयता कितें म्हूण कळना सकट सगळे घरा चॅनल जाला त्या टायमार जाला बट त्या टायमार दूरदर्शन म्हणल्यार एक व्हेरी गुड चॅनल आशिल्लें एक अप्रूव्ड चॅनल आनी इट इज ए कन्स्ट्रक्टीव प्रोग्राम येतालो तितून भितर आनी एक डिग्निफायड प्रोग्राम म्हणून हांव इच्छिता डिग्निफायड प्रोग्रामूच त्या चॅनलांत येतालो तशें भितर म्हाका तें सिलेक्ट करून आपोवन प्रोग्राम दिले संदर्शन केल्लें म्हाका एक व्हड एक अभिमानाचे टायम जावन आसलो तो आतां हांवें पयले सुवातेर आतां विचारलें म्हणून सांगल्यार हे दोळ पर्यंत जिणेंत एक संतोषाचे फाटल्यान इल्लें दुखी आसतलेंच केदळाय तरी अशें कांय पूण एक बेजाराचें घडीत जाल्लें आसा की ह्या कार्टून फिल्डांत ना फिल्डे कांय बेजार अशें जालें ना बट कितें जालां आतां आमी खंयचे एक व्हडेचेर पांय दिले ना आमी 2 व्हडेचेर पांय दिले अशें करून आमगेलें जिवन चलोवन घेवन आसा ना आतां हिंगा आमी सक्सेस जावं शकता प्रोफेशनली जावं शकता ना जाल्यार आमगेले तुगेले हॉबी भितर जावं शकतात आमी कित्याक म्हळ्यार आमी दोनी आमी लेवलार मेंटेन करून वयची आसात हिंगा बी वयर जायना थिंगा बी वयर जायना आमी लेवल मेंटेन करून वयची आसात हे एक दूख आसा खंयचे एक फिल्डा भितर उरल्यार आमी जायते आमी एक डेवलपमेंट करीत आसले आनी एक हाय मट्टाचेर वचून पावयत आशिल्ले म्हणून एक भोक्त म्हाका 2 प्रोफेशन एक पट्टी घेवन वयचे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट जायना देखून एक तो एक म्हाका दूख आसा आमी फायनान्शियली घट ना फायनान्शियली घट उरल्यार आमी एकूच फिल्डांत काम करून आमी तितूंच आमी एक हाय मट्टार वचून पावयत आशिल्ले आमी बॅकग्रावंड घट उरलो तेन्ना आमी एक फिल्ड नाजाल्यार आमी एक फिल्डाक आमी आमगेले रोजी रोटी खातीर आमी घट जावन घेवचे आसा आनी फिल्डाक आमगेले हॉबी चलोवन घेवन वयता ना आमकां कितें जाता दोनी लेवलिंग करचे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट जॉब आतां आयज कालच्या परिस्थितीक आमी परत येताना आमच्या घरांत भुरगीं आसात आनी ह्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी आसा की आजकाल सगळे रेडीमेड जावन गेला आनी पर्टिक्युलरली डिजिटल मिडिया आयल्या उपरांत मोबायल्स आनी सेल फोन्स आयल्या उपरांत सो त्या विशयांत म्हाका कांय उलोवंक नाका कित्याक म्हळ्यार दॅट इज ए ओपन ट्रूथ हर एकल्याक गोत्त आसा त्या विशयांत पूण आमी इस्कॉलाक वेताना म्हाका खबर आसा एक बण्णाची पेन्सिल एक 6 पेन्सिलाचो एक बॉक्स नातल्यार 12 पेन्सिलाचो आनी एक ड्रॉइंग बूक भुरग्यांक फाल्यां तावन येताना तुमी घरचे पिक्चर सोडोवन हाडिजे रूख सोडोवन हाडिजे तळे सोडोवन हाडिजे सो सिनरी सोडोवन हाडिजे सो तशें पूण आज काल भुरग्यांक तसले एक उर्बा येवंक कारण ना म्हणून चिंता हांव ताका कारण कितें आसा विल्सन न्ही आजकाल कितें जालां जाल्ली भुरग्याक हातीक तुगेले फोन दितात मोबायल दितात तेमी अशें बोट फिरोवन घेवन आतां तेमकां तेमी हातीन तेमकां गिचूची नाकाच जाला कित्याक म्हळ्यार बोट फिरयल्यार पुरो सगळें तुका मेळटा वर्ल्डच मेळटा आसा तुमगेल्या हातीक तुमगेल्या हातीक वर्ल्ड दिता तेन्ना एक आळशी जाता आसात क्रिएटीव मायंड कमी जाती आसात नाव क्रिएटीव मायंड हॅज गॉन डावन बिकॉज ऑफ दीस डिजिटल मिडिया तेमकां सगळें रेडीमेडच आसा आतां पळय यूट्यूब तुगेले गुगला भितर घाल सगळें मेळटा तुका आनी कितें कर सर्च पयलीं आमी सगळे डिक्शनरी हें तें सगळें आमी आमगेले ओन टायम श्रम करून सोदताले आज तशें ना एक बटन मार तुका द वर्ल्ड इज ओपन टू यू वर्ल्ड इज ओपन टू युअर इन युअर हँड सो तशें आतां कमींग बॅक टू कार्टून तूं एक कार्टुनिस्ट जावन आनी मुखार कार्टून वर्ल्ड ह्या कार्टुनाच्या संवसारांत कसो आसा अवकाश काम करतल्याक अवकाश आसाच आसा काम जो कोण काम श्रम करूंक रेडी ना तेमकां अवकाश ना जो कोण श्रम करूंक रेडी आसा वर्क करूंक रेडी आसा 100% देर इज ए चान्स मोर दॅन चान्स आतां म्हाजे कडेन टायम ना तितलो चान्स आसा म्हाका हांव 10 आवर्स म्हाका ऑफिस जॉबाक वयता 10 आवर्स उरिल्ले आनीक 4 वर्सां भितर हांवें म्हाका मोर दॅन वर्क मेळटा चान्स आसा आमी वर्क करूंक रेडी उरूं जाय आमगे इंट्रस्ट उरूं जाय एवरीथींग इज आतां प्रिंट मिडिया दीस वेता वेता इल्लेशें उणें प्रिंट मिडिया कमी जाल्यार बी डिजिटला भितर आसा फेसबूक मागीर जायते कडेन तुका ऑपॉर्च्युनिटीज आसा कितले जाय तितलें काम करयत
तितले ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. सो आता मुखार येवच्या आर्टिस्टाक तुझे अभिप्राय कशे भुरग्यांक आता कोणाक जर तर कार्टून फिल्डाक येजे म्हणून बघता या खंयच्याय क्रिएटीव फील्ड कार्टून फील्ड म्हळ्यार इट्स ए क्रिएटीव फील्ड म्हणून आमी सांगता क्रिएटीव फील्डाक येवच्या एका भुरग्यांक तुजो संदेश काहीच ना. तुमकां एक गोल सेट करा, तुमच्या लायफा भितर एक गोल सेट करा, तुमकां कितें करूं जाय म्हणून एक गोल सेट करा आनी त्या गोला प्रकार तुमी काम करा. इंट्रस्ट सगळ्याक कितें पयलीं तुमकां मामीन फोर्स केल्ले, पापान फोर्स केल्ले, फोर्सा वरवीं कोण उद्धार जावं पावना बाबा. तुमकां कितें आसा तुमीच तुगेले ओन हेजेन तुवें एक गोल सेट करका आनी तेका तुवें एकदम हार्ड वर्क करका. हार्ड वर्क केलें तर यू वील गेट डेफिनेटली सक्सेस. डेफिनेटली तूं फूल 100% मॅट वयर चड जाल्यार बी तूं अर्द तर मॅट वयर चडूं पावता. हे म्हागेलो एक संदेश. आनी हार्ड वर्क करा, इंट्रस्ट घेया. आता तुमच्या कुटुंबान सांगचें जाल्यार विल्माक तुमी ताच्या टॅलंटा प्रकार मुखार वचूंक एक अवकाश करून दिलो. आज ते व्हडल्या स्टँडर्डार गेला. लाखांचो लोक ताचे चॅनल पळयतात आनी हायली टॅलंटेड पर्सन, रेकॉग्नायज्ड पर्सन, सबार जाणां जावन ताका मेसवणी मेळ्ळ्या. पूण आजकाल आमच्या समाजाची परिस्थिती कशी म्हणून सांगल्यार आमी भुरग्यांचेर इन्वेस्ट करचें. भुरगे जल्मातानाच इन्वेस्ट करचे, खंयच्या इस्कॉलाक घालचें, खंयचें करीचे, ताणें खंयचो कोर्स घेवचे, इंजिनियरींग करीचे की या मेडिकलाक वचचे की दाक्तेर जायचे की पायलट जायचे की तांचेर डिपेंड न्ही, तांकां खंयचें इंट्रस्ट न्ही. हांव सांगता हांवें तुजेर इन्वेस्ट केला, तुवें तें करीचें म्हणून भुरग्यांचेर इतलें प्रेशर घालतात. जर तर रियलिटीक हांवें येवचें जाल्यार कोणी एकलो तुजे बरीच एकलो टॅलंटेड आसा म्हणून चिंत्या. एक चेडो या चेडू मॅम तुमचे बरीच एक जर्नलिस्ट जावंक आशेता, तुजे बरी एक आर्टिस्ट जावंक आशेता. तसल्या परिस्थितींत हे पेरंट्स तांणी चिंचे काडलें म्हणून सांगल्यार तांचो काल जाता. आमच्या भुरग्यान पायलट जायचे, डॉक्टर जायचे, इंजिनियर जायचे, तांचो मात्र एक लायफ सेट जाता, गोल जाता म्हणटा. असल्या मेंटलिटीच्या विशयांत तुमी कितें सांगतात? ना आवय बापायन आज कितें आज कंपॅरिजन खूब जाला. आज बिकॉज ऑफ कंपॅरिजन आमी एकामेकाक कंपेर करून सकयल पडते आसात आनी आमी त्या फिल्डात सक्सेस बी जाते ना. कित्याक म्हणून आमकां इंट्रस्टूच उरना. आमी जस्ट तेमी केला म्हणून आमी करूं वयतात, आमी केला म्हणून तेमी करूं वयतात. तशी करून कांय फायदो ना. आमकां खंयची इंट्रस्ट आसा, आमी खंयच आमी सक्सेस जावं शकतात म्हणल्यार आमकांच कळटा. आमगेले भितर एक कॉन्फिडन्स आसले तेच हांचे भितर हात घालूं जाय. आनी आवय बापायन बी तांकां भुरग्यांक सपोर्ट करता. भुरग्यांक असले इंट्रस्ट आसा तेमगेले कॅपेसिटी कितें, मायंड कॅपेसिटी कितें ते पयलीं पळोवन घेवन तेमकां जास्ती प्रेशर घायनासतना तेमगेले फिल्डाक तेमकां एक इंडिपेंडन्सी तेमकां तितून उडू दिवूं जाय. तेमगेले फाकाट एक कटकन उडोवची न्ही. तेमकां तेमगेलेच एक इंडिपेंडन्सी उडूंक तेमकां आमी फाटींबो दिवचो. फाटल्यान आमी सपोर्ट करता तेमकां सो दॅट तेमी खुशालकायेन तेमगेले फिल्डा भितर सक्सेस जावंक शकतात. मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें उलोवन गेल्ल्यान वेळ कसो पाशार जालो म्हणून म्हाका कांय कळना. कित्याक म्हळ्यार दोगी तुमी टॅलंटवंत, जाय तितले वर्साचे तुमकां एक्सपिरियन्स आसा. दोगांचे फील्ड सेपरेट जाल्यार रीत काम करचो विभाग एकच. तूं कार्टुनिस्ट बाय जर्नलिस्ट जाल्यार तुमी एका मनान इतल्या तेंपात घेवन सांगता आसात. आनी आज कोडयाळाक आयल्यात, मंगळुराक आयल्यात, दिव्यवाणी लायव्ह स्टुडियोंत तुमी आमच्या घरा हांगासर आयल्यात, व्हरतो संतोष. आनी सबार जण हे कार्यक्रम व्हरत्या खुशेन पळोवन आसात, आसक्त दिवन पळोवन आसात. आमच्या विक्षकांक एक संदेश. हांव भुरगे तशेंच युवा जाणांक एक संदेश दिवंक शकता आनी सगळ्याक एक संदेश दिता. हांव नितळ जाता तशेंच हेरांक नितळ करूंक कुमक करता. म्हळ्यार हांव पयलीं नितळ जाता आनी हेरांक नितळ जावंक कुमक करता. म्हळ्यार आमगेलें तन मन न्ही, पयलीं आमगेलें तन मन सगळें आमी नितळ जावंक जाय. नितळ जाले नंतर आमगे देवाचो बेसांव आनी आवय बापायलो आशिर्वाद पडटा. आवय बापायलो आशिर्वाद आनी तुगेले देवालो बेसांव उरल्यार तुमकां कोणाचें कांय करूं जायना आनी तुमगेलो विरोध बी कोण रावूंक शकनात. सो तुमी खंय हात घाल फिल्डाक तुमी भांगार घेवंक शकतात. म्हणल्यार म्हागेलें एक तुमकां हे दिव्यवाणी चॅनला मुखांतर हांव एक संदेश दिवंक सोदतां. मस्त खुशी जाली. आज तुमी दोगी जाण आज दिव्यवाणीक आमच्या सांगात आयल्यात. लागीं एक वराचो वेळ आमी बसून पाशार केलो. कसो वेळ गेलो म्हणून म्हाका कळना. जाल्यार आमच्या विक्षका खातीर तितल्या पयशिल्ल्या कारवार तावन आज मंगळुराक ह्या आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या दफ्तराक तुमी येवन बसल्यात. वर्त्या मोगान तुमी बसल्यात. हें चॅनल प्रारंभ जावन आतां 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां तावन आमी धार्मीक रितीर हें चॅनल चलोवन व्हरनासलें. पूण आतां थोड्या तेंपा तावन कोणें साधन केलें, आमच्या समुदायाचें साधन केलां, त्या व्यक्तीची परिचय दिवंक आमी आयते जाल्या. आनी 2 संस्कृती हांगासर वट्ट जाल्यात. हांवें सांगचें जाल्यार कारवारची कोंकणी
आनी मंगळूरची कोंकणी दोनूय कोंकणी संस्कृती मूळ एकच कोंकणी माय हे आमच्या संस्कृतीचे सहमिलन जाल्लें निजाकी आमकां व्हरतो संतोष देखून ह्या आमच्या सहमिलना विशयांत संस्कृती विशयांत तुमचो एक संदेश संस्कृती खंयचे उरो आमी सगळे एक भाव भयणी टायप जालाच खंयची संस्कृती उरो आमी सगळे लोक आमगेले मन एक उरता संस्कृती अलग अलग उरल्यार बी आमगेले भाव भयणेचे आमगेले एक उरल्यार एक ल्हानपणी खालतिकाय आनी एकमेकाक समजून व्हरची आमगेले थंय मन उरल्यार कोणीय उरो खंयच्या प्रांताचे लोक उरो आमी बरे खुशेन दीस पासरू शकतात सो देव बरें करूं बाब विल्सन आनी बाय दीपिका सरी सुमार 1 वर पाशेर जाल्लें कळूंकच ना कित्याक तुमच्या जिणेचो अनुभव एक जर्नलिस्ट जावन एक कार्टुनिस्ट जावन एक आवय जावन एक बापूय जावन एक कुटुंबदार जावन आनी एक कोंकणी प्रजा जावन तुमी दिल्लो तो एक तुमचो अनुभव आमच्या संगी वांटून घेतले निजाकी आमकां व्हरतें भाग जावन आसा आनी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकाचे एक भाग जावन आसा देखून पयस कारवार हांगासर येवन भोव आपुरबायेचो वेळ म्हजे संगी आनी आमच्या विक्षका संगी खर्चिल्ल्या तुमकां समजता तुमकां दोगांकी हांव म्हणटा देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकांनो एक विशेष संदर्शन एक जर्नलिस्ट एक कार्टुनिस्ट आनी आमी तांच्या काळजाची बगनां तांच्या जिणयेची रीत तांच्या वावराचें शेत विविध तांचो अनुभव बाब विल्सन आनी बाय दीपिका संगी आमी आतां वांटून घेतलो भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमी आमकां तुमचो मोलादीक सांगात दिलो ह्या खातीर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या तर्फेन हांव विनोद गांगोळी तुमकां बरयल्ल्या काळसान देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यान हो व्हिडिओ तुमी हेरां संगी शेअर करा ह्या आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी तशेंच हर एका दिसा प्रसार जावचे व्हिडिओ देखच्या खातीर तुमी बेल आयकन प्रेस करा आनी तशें मुकलो आंगडो आराम जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग आनी बांद अशेंच व्हरूं देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं